गीत घेऊया पेज 117 I4. देव बरो दीस दिवन तुमकां सगल्यांक तुकाय देव कृपा दिव. ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां आनी हेरांक जीं घरां आसात तांकां माये मोगाचो येवकार दिता. आयज प्रवेश गीत अशें म्हणटा, सर्वेस्वराच्या आंगणांत भितर सरूंक म्हजें काळीज आवडेता ओतरेकता, म्हजो आत्मो आनी म्हजी कूड लेगून जिव्या देवाक आनंदान उल्हासतात. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, तुमची खाजगी मागणी आसात ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसाची ही इंतेसां आसात ती आमी मनांत हाडया. पयली सुवातेर बर्थडे सेलेब्रेट करता आमची भयण पावलिना गोम्स आनी आवरिया लॉरेन्स. त्या भायर सिस्टर अदुला मेंडिस हांचे पासून आमी मागया. बरी सावथ भलायकेक मागतात आंतोनिया ब्रागांझा आनी प्राणीश आनी तांची फामील. ओतम्या पासत आमी मागया पंकज नायक, विलियम फर्नांडीस, जोकी आफोन्सो आनी डॉरिस डिमेलो. ही सगळी मागणी आमी मनांत दवरया आनी आतां भक्तीपणी ह्या मिसान वांटो घेवया. आयज आमचो विशय जावन आसा पयल्यो वस्तू पयल्यो आमी दवरूंक जाय. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, आमी देवाक पयलो वयलो स्थान दिता म्हणटा, पूण खरो दिला जाल्यार आमची चिंतनां उतरां कन्यो बऱ्यो जातल्यो, पूण खूब पाटी त्यो बऱ्यो जावंक ना. आनी ह्यो ज्यो बऱ्यो जावंक ना त्यो बऱ्यो करच्याक आतां आमी देवाचें बोगसणें मागया आनी सगळींच आमी बरीं जावच्याक आतां आमी हात जोडया, दोळे बंद करया आनी काळजान थावन हें मागणें देवाक आनी एकामेकाक म्हणया. हांव पातकी सोर दितात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोर पोदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा काकलुत्सरा देवा,
तुजे पवित्र सुबेक ओदीक ओदीक नितळ कर आनी दिसान दीस राखून सांबाळ. तुजे विणे तिच्यान सुरवताय जिवन वचो देखून तूंच तिका निरंतरी चलय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. राजाच्या दुसऱ्या पुस्तका वयलें वाचप. त्या दिसांनी नामान नांवाचो सिरियेच्या राजाचे फौजेचो सेनापती आसलो. आपल्या दोनयाचो मान आनी इश्टागत तो भोगतालो, कित्याक ताजे उद्देशी सर्वेस्परान सिरियेच्या लोकांक जैत दिल्लें. पूण ताका कोड फुटलोले. एकदां सिरियेच्या कांय शिपायांनी इस्रायलाच्या देसान भितर सरून थंयसरलें एक धाकटुलें चेडूं दवरून व्हेल्लें. तें नामानाचे बायलेची चाकोन जाल्लें. ताणें आपल्या दोनींक म्हणलें, म्हजो दोनी सामेराच्या प्रवाद्याक मेलूंक मात गेलो जाल्यार तो ताजें कोड काडून ताका बरो कोत्तलो आसलो. नामानान वचून आपल्या दोनयांक सांगलें, इस्रायलाच्या देसांतलें चेडूं अशें अशें म्हणटा. सिरियाच्या राजान म्हणलें, चल वच, इस्रायलाच्या राजाक हांव एक चीट बरोवन दितां. रुप्याचे 10 ताळेंत 6,000 भांगाराची लिबरां आनी 10 दोबाजीक आंगोस्त्रां घेवन नामान वाटेक लागलो. ताणें ती चीट इस्रायलाच्या राजाक दाखयली. तिजेर अशें बरयलेलें आसलें, ही चीट घेवन हांव नामान म्हज्या चाकराक तुजे सोरशीं धाडटां. तुवें ताचे कोड काडून ताका बरो कोरच्याक. ही चीट वाचिना फुडें इस्रायलाच्या राजान आपलीं आंगोस्त्रां पिंजलीं आनी ताणें म्हणलें, तो म्हजेशी एका कोडगाराक बरो करपाक धाडटा तें कितें? हांव कोण देव? मरण आनी जिवीत दिवपाक पदवी आसलोलो? म्हज्या लागीं तो कसो झगडी करूंक सोदता तें बरें कोन्न पळयात. इस्रायलाच्या राजान आपलीं आंगोस्त्रां पिंजलीं म्हणून एलिझेबान आयकलें तेन्ना ताणें राजाक अशें सांगून धाडलें, कित्याक म्हूण तुवें तुजीं आंगोस्त्रां पिंजलीं? ताका म्हज्याशी येवं दी, आनी इस्रायलान एक प्रवादी आसा म्हूण ताका गमतलें. आपल्या सांगात्या बाराबर गाडयेर बसून नामान गेलो आनी एलिझेबाच्या घराच्या दारा मुखार उबो जालो. एलिझेबान ताका सांगून धाडलें, वच आनी जॉर्डन नदीन 7 पावटी न्हा आनी तुजें आंग पोत्तून नितळ जातलें. रागाबरीत जावन नामान पोत्तून वचूंक कोत्तालो. ताणें म्हणलें, तो म्हाका मेलूंक भायर सरतलो आनी हांगा उबो रावन सर्वेस्परा आपल्या देवाचें नांव घेतलो आनी म्हज्या गाव्यांक हात लावन म्हाका बरो कोत्तलो म्हूण हांव चिंततालों. आबाना आनी फारेपान दामस्काच्यो नदी सगल्या इस्रायलाच्या उदका परस अदीक बऱ्यो न्हय काय? तातूंत न्हावन म्हज्या नितळ जावंक जायनासलें काय? आनी पोत्तून सगलो रागाबरीत जावन तो वाटेक लागतालो तेन्ना ताजे साकर लागीं आयले आनी तांणी
ताका म्हणलें, बापा, ह्या प्रवाद्यान कसली आगोड वोस तुका करूंक लायलोली जाल्यार तुमी ती कोचो नासलोय. देखून जेन्ना तो तुका सांगता ना आनी नितोल जातलोय, तेन्ना अदीक बरें भाशेन तुवें ताचें आयकोचें. हें आयकून तो देंवलो आनी एलिजाच्या उतरा प्रमाणे 7 फावटी जॉर्दन नदीन बुडोवन भायर सरलो आनी ताचें आंग एका सुपुल्ल्या भुरग्याच्या आंगा परी नव्यान नितोल जालें. सगल्या आपल्या सांगात्यांक घेवन तो एलिजाबेशी परतून गेलो, भितर सरलो आनी ताचे मुखार उबो रावलो. ताणें म्हणलें, आतां म्हाका अशें कळून आयलें की सगले पृथ्वीचेर इस्रायला भायर आनीक देव ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जाबाब, देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. म्हणुया, देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. जशें मेरू तानेता उदका व्हांवते जोरींतल्या तुका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो अंतरेकता. जाबाब, देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. देवाक म्हज्या जिवाच्या म्हजो आत्मो तानेला. ताचे मुखार वेतलो, ताचें दर्शन घेतलो. जाबाब, देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. तुजो उजवाड म्हजेर घाल, तूं विस्वाशी म्हूण कोलय. तुज्या ओचरीत दोंगराची दयेन म्हाका वाट दाखय. जाबाब, देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. देवाचे वेदी सोरी कुशालकायेन हांव वेतां. म्हाका संतोश दितोल्या देवाशी चोडून वेतां. जाबाब, देवाक म्हज्या देवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. तुजें नांव सर्वेस्परा म्हज्या मोगाच्या देवा. किनोरांचेर गायतलो, तुजी स्तुती करतलो. जाबाब, देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. उद्गार. सर्वेस्पराचेर हांव विस्वास दवरतां, ताच्या उतराचेर हांव पातयेवन रावतां, कित्याक ताज्या हातांत आसा काकलूत तरोणाची बोती. सर्वेस्पूर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू नासरेत गांवांत आयलो तेन्ना ताणें देवस्थानांत लोकांक म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या खाशा गांवांत मान मेळोचो ना. आनीक एक सोत तुमकां सांगतां, एलिजाच्या काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने सर्ग धांपून उरोन आख्ख्या गांवांत व्हड बूक पडलोली. तेन्ना इस्रायलांत जायत्यो विधवा आसल्यो, पूण सिदोन मुल्कांतल्या सारपेत नगरांतल्या विधवेक काडून तांतले एकलेय सोरी एलिजाक धाडलो ना. तशेंच एलिजे प्रवाद्याच्या काळार जायते कोडकार आसलेले, पूण सिरेनेच्या नामानाक काडून तांतलो एकलोय नितळ जालो ना. आनी हें आयकून देवस्थानांत आसली तितलीं तिडलीं आनी उठून ताका शारा भायर घालो. तांचें शार बांदलोलें आसा त्या दोंगराच्या माथ्यार थावन ताका सोकला शेवटूंक उगडूंक थंय पर्यंत ताका घेवन गेलीं. पूण सारको तांचे मदल्यान चलून तो आपले वाटेन गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. जेजू पळय
जें ताणें म्हणूंक जाय तें म्हणलें. कित्याक लागून? कित्याक तो पयलो वयलो स्थान बापायक दितालो. आनी आमी जाणो कशे भाशेन आख्खो दीस सारलो म्हणटोच तो आपल्या बापायशी वेळ सादतालो. आनी रातभर ह्या मागण्यांत तो आसतालो. न्हिदलोय जाल्यार मागणें आसतालें. सकाळीं उठलो देवा बापाक एकवटोन तो आपलो दीस सुरू करतालो. पयलें तें पयलें दवरूंक जाय. आमी खूब जाणां तेच भाशेन कोत्ता. उठलीं की ना धाकटलें मागणें एक आमच्या बापायक नमन मरी तरी म्हणटा, हें बरें. न्हिदतानाय बी तशेंच कोत्ता आमी. चड करिना जाल्यार एक तरी एक आमच्या बापायक नमान मरी म्हणली तातूंत आमकां घोटाय मेळटा. कित्याक देव आमकां राखता आनी सांबाळटा. पूण बिलकूल कांय करना जाल्यार तें सारकें न्हय. आमी बिलकूल पयलो वयलो स्थान देवाक दिना आनी हाचो परिणाम आमचेर जातलो. मागीर तुमी म्हणूं नाकात हें जावंक ना तें जावंक ना. तें आमी आमचेर ओडून घेता. आमी तर आमकां लायट जाय जाल्यार त्या वायरांक आमी कनेक्टेड जावंक जाय. तेच भाशेन आमचें जिवीत पयलें तें पयलें दवरूंक जाय. आमी पयले वाचपान कितें आयकलां काय बरी थंयसर एक वणभो. नामान एकदम बरो मनीस आसलेलो. तो सिरेच्या राजाक आपलें जिवीत दिवन ताचो वावर करतालो. पूण तो कोडकार आसलेलो. आनी तिचो सांगलां देवान ताका खूब म्हणून हितून विजय दिल्लो. कोडकार म्हणून ते सगळे चुचुत्ताले. एक फावटी अशें जालें की इस्रायलांतल्या एकल्या चेडवाक ताणें हाडलें आनी तें म्हणून ताचे बायलेचें काम करतालें नोकरीन कशी. आनी तिणें ताका सांगलें एलिजे वाशीन गेल्लें तर इस्रायलांत गेल्लीं तर तें बरें जातलें आहलें. नामानान तें आयकलें म्हण लागलो आपल्या राजाक वचून सांगलें वच म्हण लागलो आतांच्या आतांच हांव राजाक धाडटा एक चीत आनी तें सगळें ताका भांगर भात दिवंक जाय पळय तें धाडलो. आतां थंयसर कितें जाता इस्रायलाचो राजा कितें म्हणटा हांव देव हांव एक किरकोळ मनीस तो म्हजे कडेन झगडें करूंक सोदता. पूण हें मात ताणें कबूल केलें राजा आसून तो देव न्हय जिवीत आनी मरण दिवच्याक. पूण एलिजेव आयकता आनी बेता म्हणटा तुवें कित्याक ताका नाकारलोय? तूं नकोय प्रवादी आसा म्हणून इस्रायलांत? देव कोणा दिशी उलयतालो? प्रवाद्या उलयशी. आनी हे भाशेन करतालो. पूण हो प्रवादी पळयात नामान ताचे शी येता हो बिलकूल भायर सरोना. खालते काय देवा कडेन मागणें करता आनी म्हणटा ताका बरो कर. आनी ताका कितें सांगता देवान सुचयलां तें ताका सांगता वच आनी जॉर्दन नदींत 7 पाटी तुजें आंग धुव. तो रागार जाता. कित्याक तो समजता की आतां देवाक हे भाशेन हात उठले वयर करून व्हडलें कितें म्हणटलो आनी ताका व्हडलें एक चमत्कार करून दाखयतलो. ना एलिजेव म्हणटा तसलें हांव कांय करना. म्हज्यान कांय करूंक जायना फकत देवाच्यान करूंक जाता. आनी ताका लागून ताका ते सांगतात तुका कितें कठीण सांगलां करपाक सोंपें करूंक सांगलां तें सोंपें कर मरे. तूं वेता आनी कोत्ता आनी कितें जाता ताका ताका देवाचो अणभव घडटा. आनी तो म्हणटा आतां हांव जाणो इस्रायलांत एक खरो देव आसा म्हणून. हे बाकीचे कुड्डे देव तांकां कांय दिसतना ते तांचे तसली आमी पुजा करता. आनी ते कितें करतात हे कुड्डे देव ते न्हय दुसरे आहा पळय ते तांचे उद्देश उलयतात. हे सगळे फोटींगपण खोटेपण आमी पत्करता. तें आमी बंद करूंक जाय. खऱ्या देवाक आमी वळखूंक जाय. आनी खऱ्या देवाक कशें वळखतले आमी आमचे भितर तो जियेता ताका आमी आजीर जावया. आतां हे भाशेनूच आमच्या सायबाच्या जिवितांत घडलें. ताणें देवाक पयलो वयलो स्थान दिवंक नासलेलो. क्रिस्तांव ते पयलो वयलो स्थान दिवंक नासलो. देवान देणी दिलेली तीच वापरून तो व्हडपण आपलें अणभवतालो. पूण तातूंत ताका
दुसरे आपल्या ताब्यांत करतले, तांचे गुलाम जातालो तो नको आसलो. कोणाक पयलो वयलो स्थान दिवंक जाय पळय तो दुसऱ्यांक दितालो, आपल्याक दितालो आनी नासान ताका शिडकायल्लो तशें करनाकाय म्हणून. मागीर तें आयकल्या उपरांत ताणें आपलें जिवीत सगळेंच जेजूक भेटयलें आनी ताका पयलो वयलो स्थान दिवंक लागलो. ते दिल्या उपरांत तो खूब वावरूंक लागलो. हो वावर कोत्तालो तो, पूण देवा पासत कोत्तालो, जेजू पासत कोत्तालो. जेजूच्या एकवटान आसलो पूण जेजू पासत कोत्तालो. आनी इतलो वावर कोत्तालो की तो एक पाटी बरोच सीख जालो. जोर आयलो, तोडफोडूंक लागलो, कोणूच ना ताजेशी, एकटोच आसलोलो. पूण देवान ताका म्हणना हितूं दया दाखयली, बरो जालो. आनी तो मागीर बोलोन्या म्हणटा पळय थिंचोच तान रोमांक आयलो. रोमांक आयल्या उपरांत ताणें इनासा कडेन विचारलें, कितें म्हणून म्हज्या जिवितान घडलें. तो म्हणूंक लागलो, तुवें बरें केल्लें आसा, पूण आनी एक खोलायचो पावंड तुवें पत्करूंक जाय. तो म्हणचे कितें, आरे बाबा, जसो एक फांटो दाक वेलीन रिगून रावले शिवाय ताच्यान आपणाची वस्तूंकी फळां दिवंक जायना, तशेंच तुवें जेजूक एकवटोन जेजूची फळां तुजें सवें दिसोंक जाय. तूं जेजू पासत करनाकाय, जेजू तुजें सवें कोत्तलो. हें ताका खूब मानलें आनी ते मेरेन सान ताणें इतली खालतीकाय पत्करली की हांव न्हय, जेजूच म्हजें सगळें कोत्ता. आनी हे भाशेन तो कितलो खुशाल आसलेलो. सेक्रेटरी जाल्लो तो सांतिनासाचो. पयलो गोरवान भरलेलो, पूण आतां पळय एकदम खालती जावन ताचेशी आसलेलो. आनी एकलो गोंयांत येवंक आसलेलो बोबादिल्या म्हणून, तो सीक पडलो. देवाची येवजणे प्रमाणे जालें. इनासान ताका म्हणलें, कित्याक फाल्यां ते वेतालेत, हो सीक पडलो, इतले दीस तयारी चलताली ताची. ताणें सांगलें शाबेराक, भोव म्हणलें दूख जावन तूं वेतलोय आत्तांच्या आत्तां म्हण लागलो तो. आनी ते सांगे तो पाप सायजी भाशेन गेलो, चिटी हाडल्यो. दुसरे दिसा तयार तो इंडियेक येवपाक. थिंचोच तान 3.5 म्हयने लागले तांकां. तेन्ना म्हणलें तूं रथान ते वेताले आनी थिंचोच तान रोमांक सान लिस्बोआक पावच्याक तांकां 3.5 म्हयने लागले. मागीर थिंचोर बोट वचपाक नासलेली. तांकां सांगलें तुमी हांगसरूच शिकोयात म्हणून. पूण ते इतले बरे आसलेले, एक्सपर्ट आसलेले. कोइंबरा म्हणटा पळय थिंचोर ते खूब शिकोवंक लागले. आतां पर्यंत कोइंबराक भुरगे थिंचोर ते लोभ घालतात तसले आनी चलतात चेपें घालून. थिंचोर एक अशी परंपरा आसलेली. आनी हो बरें शिकयतालो तो आनी सिमांव रॉड्रिगीज म्हणून. तो सिमांव पुर्तुगेज आसलेलो, हो स्पानियर्ड आसलेलो. म्हणून ताका सांगलें तूं वच. त्या रेयान ताका दवरलो सिमांवाक आनी हाका धाडलो. तो सगलो उगोच मागण्यांत आसलेलो. 5 बोटी आसलेल्यो, तांतल्यो फकत 2च गोंयांत पावल्यो. आनी तो सगळो गोत मागण्यांत आसतलो. बोटीर गेल्या उपरांत ताका पयलो अणभव घडलो. बोट सगळी हालता धोलता, सगळ्यान वोंकतात, सीक जाले. पूण हो तशें करुनूय ताका घोटाय आसलेली दुसऱ्यांचो परामर्श करपाक. आनी पळयात, देवाची घोटाय आसलेली म्हणून तो दुसऱ्यांचो परामर्श करतालो. आपले फुस्ताद न्हय, देवा पासत न्हय, देव ताचे सवय वावुरतालो. म्हणून हे सगळे जाण पळय बोटीर आसलेले ते म्हणूंक लागले, हो पाद्रे सांतो, हो भाग्यवंत पाद्री. आनी ताका लागून हांगसर आयल्या उपरांत येद्दे व्हडलें बाग ताका आसलेलें. म्हणजे तो व्हडलो प्रतिनिधी पाप साहेबाचो खुंयचोच जियेतालो हॉस्पिटलान. ते मोत्तात पळय तांचेशी तो जियेतालो. तांचो परामर्श करतालो, तांकां बरयतालो, तांचे बेड पेन करतालो. आनी थिंचोर जिवन मागीर दनपारचो मागीर हांगसर पळय प्रिजांव आसलेलें त्या कैद्यांक तो मेळोंक वेतालो. आनी मागीर सांजेच्या आदेसाक गांठ वाजोवन सगळे भुरग्यांक थिंचोर रोजरी चर्च पळय आसा थिंचोर वेतालो तांकां घेवन. आनी ताका लागून आमी आदीं कोत्ताले हांव, पूण ह्या वर्सा करचें ना. हांगसोतान आमी पिराचिताची म्हणलें पुरसांव थिंचोर वत्तालें हांव.
कित्याक हेंच आमकांय अणभवच्याक आमचें जिवीत भयणीन आनी भावनो कितलें जेजू सोबें आसा ताका चिटकोन रावया न्हय. आनी हाका लागून ताचे सोबें कितलींच विजमिता. हांगसर तो 5 म्हयने आसलेलो पूण ताच्या काळजान अशें घडटालें की हांवें आतां दोखीनीक वचूंक जाय म्हणून. पूण तो मागण्यांत रावलो आनी मागणें करून करून देवान ताका घोटाय दिली थंयसर वचप. दोखीणेंत गेल्या उपरांत इतल्या लोकांक ताणें थंयसर बावतिजम दिलो आनी कितलें घडलें थंयसर. हांगसरल्या परस थंयसर लोक इतलो ताका पातयेवन आसा. आमी खूब जाणां गोंयकारां सगळीं जाणां सायबाक पातयेवन आसा आनी आमकां केदें व्हडलें बाग ताची कूड हांगसरूच आसा म्हणून. पूण तो आमचे पासत मागता म्हणून थंयसर गेल्या उपरांत मागण्यांतल्यान तो सगळो वावर करतालो आनी मागण्यांतल्यान तो चायनाक वचोंक सोदतालो. सगळें आख्खें चायना आसा तें बदलूंक. पूण तशें घडलें ना. ताचे उपरांत मागीर दुसरे जेजुईट गेले. एकलो जेजुईट 2 जाण इंडियेक सावन हिमालयांतल्यान तिजो चायनाक पावलो. कोणेनूच वाट सोदूंक नाहली, ताणेन ती सोदून काडली. कशें जाल्लें? देवाचे मदतीन. आनी हे भाशेन कितलोच वावर भगवान फ्रांसीस शेवेरान केलो आनी आतां पर्यंत करता. आनी आमचे मदें कितें जातलें? आमचें घरां दारां पळय आसा ती कशे भाशेन आमी सांबाळूंक जाय? मागण्यांतल्यानूच. आनी मागण्यांतल्यान तर आमी सगळें करीत तें निर्फळ जावचें ना पूण फळदायक जातलें. तर भयणीनो आनी भावनो सगळीं आमी मागण्यांत रावया. आनी तुमकां सांगलां जेजून आमकां शिकयलां तसले मागणे आमी पत्करया आजीरपणाचें. सगळी मागणी आजीरूच करतात देवाक. पूण हे मागणें एक खेरीत भाशेन आमी देवाक आजीर जाता. सुस्कार घेना जाल्यार मोत्तेले आमी. हाका पयलो वयलो स्थान दियात. हें पयलें करीत तर बाकीचें सगळें सोंपें जातलें. सुस्काराक आजीर जावशात सगळें सारकें थाऱ्यार येता आनी पूर्णपणे आमी आजीर जाता. पयले सुवातेर आमचे कुडीक, आमच्या मनाक, आमच्या भावनांक, आमचे भितर कितें चलता ताका. आनी हे भाशेन आमकां आजीर जालीं की ना दुसऱ्यां बरोबर आसलीं तर जेजू सोबें आमी तांकांय ओकोतल्या कितें चलता. तीं उतरां उलयतात खरीं पूण तांच्या भितर कितें चलता तें आमकां कळोंक लागतलें. हें पवित्र आत्म्याचें काम. आनी आमकां सगळ्यांक थिरावणेचो संस्कार दिलेलो आसा पूण हें सगळें आमी आजून वापरूंक शिकोंक ना. पूण पयलें सोंपें पळय तें धरात. तुमकां हांवें सदांच सांगलां 5 मिनट न्हिदच्या आदीं मागणें म्हणटात तें म्हणटात तुमी पूण असलें मागणें पत्करात. सुस्काराक आजीर जायात. हो सुस्कार आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान भरोन येता. सगळें आमचे भितर आहा तितलें जेजू सोबें आसा. तें सगळें जेजूच्या नांवान भायर काडया. सगळें भायर वचोनी तें भितर धरून कसलो फायदो ना. चिटकोन कित्याक रावतात त्या घाणीक? नाका जाल्ली वस्तू आहा पूण थोड्यो खूब बऱ्यो वस्तू आहा त्योय बी आमी वापरूंक फावना. त्यो जेजून वापरूंक जाय. तें सगळें ताका दियात आनी आमी स्वतंत्र जातल्या. तो मागीर आमकां बरें पळय तें गाळून बरें पळय तें अदीक वाडयता. वायट आहा तें काडटा आनी ताचें हें काम तो आमचें सगळें आजून आमकां रोचता आनी घडून हाडटा. आनी हो संबंद कितलो बरो देवा सोरशिल्लो हें करात तुमी. आनी पळयात आख्खी रातभर देव आमकां भितरल्यान सारको थाऱ्यार हाडटलो. सकाळीं उठलीं की ना इतले आनंदांत आमी उठ्ठल्या देवा सोबें उठ्ठल्या आनी जेजू सोबें आमचें जिवीत सारून तो आमकां कृपेन भरतलो. आनी दीसभर मागीर चलतना भोंवतना उलयतना वावुरतना जेजू सोबें आमी आसल्या की ना कितलो आनंद शांती मेळटली आमकां. कसलेय संकश्ट येवं आमी भिवची नात. सारकी घोटायेन देवाचे घोटायेन आमी जियेतल्या. जशे भाशेन जेजू जियेलो तेच भाशेन आमी ताचे सांदेत जियेतल्या. हें सगळें देणें आमकां तो फावो करतलो आयच्या दिसा. आनी ह्या फुडें तेच भाशेन आमी जियोया. सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उंटीन दवरया. दोळे बंद करया. सुस्काराक आमी आजीर जावया. आनी सुस्काराक तर आमी आजीर जायत आमी जिविताक आजीर जाता. देव जावन आसा हें जिवीत आनी जेजू जावन आसा तें जिवीत. जेजूक आमी आजीर जालीं की ना हे परी सगळें आमचे भितर आहा तितलें जावं चिंतना जावं भावना जावं आठवणी
जावं अणभव जावं आमचे आवडे ओ आमची अपेक्षा हें सगळें ताचे सोबें दवरया. तें तो नितळ निर्मळ करतलो ताचेर दवरलें म्हणटत. सुस्कार भायर सोडटना जेजूचें नांव घेत रावया, सुस्कार काबार जायसर, आनी हे परी सगळें भितर आहा तितलें भायर सरतलें ताच्या नांवांत, आनी तो आमकां आपल्या बरेपणान दवरतलो. ही भाशेन दवरल्या उपरांत आमी अदीक आनी अदीक ताचो उपकार आमचे सगळें घडोवन येतलो. आनी ताचो वावर जशे भाशेन सायबान फुडें व्हेलो तेच भाशेन आमी विस्वासी वावराडी जावंक लागतले. सगळ्यां पासून आमी मागलेले आसा, ताका आतां आमी परतून देवा सुरशीं हाडया. आमी आतां सगळीं जेजूक एकवटान आसा म्हणटच जेजू हांगसर राजेर आसा, आनी ताणें सांगलां जंय दोगां तेगां म्हज्या नांवान आसात थंय हांवूय आसा. जेजू हांगसर राजेर आसा म्हणटच एक केदें व्हडलें बाग भावार्थांत आमी ही सगळी मागणी ताचे फुडें दवरया, आनी सगळीं आमी एका थाळ्यान एकामेका पासून मागतले. वय खूब दुयेंसां आनिकूय आसा, फकत कोरोना व्हायरसूच न्हय पूण कोरोना व्हायरसान सगळ्या जाणांक भिरांतीन दवरल्यान सगळीं आख्ख्या संवसाराक हे मास्क घालूंक लागलेलीं आसा. पूण देवाचो विजय हाचेरूय आसा, आनी हाका लागून जेजू कडेन आमी मागया कोरोना व्हायरसांतली आमकां भायर काड म्हणून. तितलेंच न्हय, आमकां बरी सावध भलायकी आमच्या डायबिटीज ओ प्रेशर ओ बाकीचे कितें दुयेंसां आसा कांक्रो तातूंतली आमकां भायर काड, पेकोवणी दी म्हणून मागया. सूर पोदेदार आनी काकलुत्सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टतल्या पासून तुका आमी प्रार्थना उबारतां, ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही अवचित सुरू जाल्ली पेस पिडा निरोंतरणा खाल येवंक, ही पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक अनुभव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू, हीं आतां वॅक्सिनां आमच्या देशांतूय आयिल्लीं आसा. लोक खूब भिरांतीनूय आसा, नको कितें चलता पळय तें तातूंत कितली फसवणूक आसा वो खरेपण आसा तें आमी तुजेर दवरता. ही सगळी आमची चिंतना भावना तुजेर धरून तूंच आमकां बरेपण दाखय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. गीत घेवया पेज 39 C26. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमची मागणी आनी देणी सुरपदितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस पोर मानून घेवन
देवा आमच्या बापा, तुजी भोक्ती करूंक खालतेकायेन आमी तुका ही देणी ओपून दिता. ती आमच्या तारुणाचो संस्कार जाय सो कर, हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्वकालीन सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फाव. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपवास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. तांचे वरवीं आमचे पातकी सोयम आमी दोमावन दवरतले. अशें आमचे मोस्तींचेर आमी जैत वतले. तुज्या काळजाच्या उदारपणान आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातले आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतले. हे परी आमचे सोडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार कोत्ताय देखून सगळ्या तुज्या देव भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी साशणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वार्ताचो गोडपोर गोटुया. सोम्या जेजू आमी उंडो खाता आनी कालशीतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसूर आमी तुजें मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले च्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापान सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागुतीन मेलेल्या सुमेस्तांक
तुजें पोरजोड तुमकां मोळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दोया खोर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिचे पोती घेवन झुजे घेवन दवरमदूत आनी सर्व घालीन तुका मानवले आनी ते सगळे भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वफुदेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. भयणीन भावनो, देवाक खरेपणी आमी पयलो वयलो स्थान दिलेलो आसा. पूण हें आमचे भितरलें पळय चिंतना भावना आसा ती थाऱ्यार हाड म्हणून आमी देवा कडेन मागया. पूण ताका एकवटोन आमची खाजगी मागणी आसात आनी जाणें आमकां मागण्यांची विनंती केलेली आसा तांकां आमी आश्वासन दिलेलें आसा मागता म्हणून तांकां सगळ्यांक आमच्या मागण्यांत दवरया. आनी आयची जी मागण्यांची मिसाची इंतेसां आसा ती मनांत धरून आतां जेजूच्या एकवटान जेजू सगळे आमी बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पुडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दौरमदूतांक पळय आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा हाजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खोशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सुद्दां काल तुमच्या सोब्या आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू बरोस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले पुरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सुरशिलो खोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 76 D48.
दोळे धांपून जेजू आमचे भितर आसा, कुडींत आसा खरो, पूण आमच्या मनांत आनी ओतम्यांतूय आसा. हे दोन एकदम खोलायचे भाग आमचे सगळे आसात, तांचे मदें जेजू जियेता. पूण आमी आमकांच साजीर ना. हे खोलायन जिवंक हो वेळ आमी जेजू बरोबर सारया. घे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ बापा, तुज्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला. ताचे वरवीं आमची अंतस्करणां अदीक अदीक नितळ जावं आनी आमचे मदें मनाचो आनी काळजाचो एकवट चड आनी चड वाडत वचूं, हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. मातसो बसात. आतां 8 मीस आसा आनी सांगे 4:30. ह्या दिसांनी मिसांची मांडावळ अशी. सोवांचे मीस सदांच इंग्लीश भाशेन जातलें. 7, 8 आनी 9, 7, 8 आनी 4:30 ही आमचे भाशेन जातली. निमाणे दिसा 12 मिसां हेच भाशेन. सो इंग्लीश भाशेन 7, 8 आनी 4:30. आयकात, 9:30 मीस आमी दवरूंक ना. हें व्हडलें मीस आसतालें आमचें, पूण चड लोक जातलो पळय. साद्या मिसाकूच कितलो लोक येता, त्या मिसाक सुबेज लोक जातलो म्हणून आमी एमएचे गायडन्साक लागून सगळ्या जाणांक येना जावच्याक त्या व्हडल्या मिसान. पूण दिसभर म्हणून तूं आमी मिसां व्हडलीं कशीं घेतल्या, तर त्या दिसा तें पुरसांव आसचें ना म्हणून पेज आसची ना. सद्दां आमी तुमचे पासत मागता आनी हें तुमकां आश्वासन हांव आतांच न्हय सदांच दितां. कित्याक आमी हांगसर तुमचे पासत मागताले. हांव कोरोना व्हायरस शटडावन आसलेले तेन्ना, लॉकडावन आसलेले तेन्ना तुमचे पासत आमी सदांच मागलां. पूण मागीर म्हणून तूं 12 एप्रिलाचे सान आमकां ही संदी मेळ्ळी आनी तुमचे पासत तुमकां दाखोवंक लागले आमी कितें कोत्ता पळय तें हांगसर. आनी खूब चलता आनी खूब लोक हातूंत भाग घेता. तर तुमच्यान आमच्या ऑफिशियल बेसिलिका ऑफ बॉर्न जेजूस ह्या यूट्यूबाचेर सबस्क्रायब करात. तुमकां बऱ्याक पडटलें. आमी खूब करूंक सोदता. हें लॉकडावन मागीर काडलें की ना, मागीर त्या उपरांत तुमकां आनिकूय वस्तू मेळोंक जाय, त्यो आमी आतांच तयारी करूंक लागलेलीं आसा. सांतांचें जिवीत बाकीचें खूब आहा तातूंत.
तो तुमी थंयसर वचून पळोवंक जातलें. 17 ह्या म्हयन्याचे आमी एक म्हयन्याचे मीस फादर वास्को दे रेगो ते रेतोर हांगसर आसलेले 16 वर्सां ताणें खूब वार केलेलो आसा. खूब हांगसर ग्रंथांय ताणें तयार केलेलीं आसा. तर ते मीस तांचे पासत आसलें. 1 म्हयनो जालो ते अंतरल्यार. 91 वर्सांचे ते मेले. तर तांचे पासत तें मीस आसतलें. बिशपूय आसतलो 8 वरांचेर 17. तुमकां तर मिसांची इंतेसांव दिवंक जाय. आमी ती हांगसर वाचतले हांव. पूण ती मिसां म्हणून तूं दुसरेशीं घेतलेलेत मागीर. पूण त्या दिसा तुमकां तुमचें नांव वाचलेलें जाय. तर आमी तुमचे पासत मागता खेरीत भाशेन. तर हे भाशेन तुमी पळयलां तें पळय. तर तुमच्यान भायल्यान ती मिसां दिवंक जाता. दर म्हयन्याचे 6 तारखेर सायबाच्या कपेलान मीस जाता आनी खूब मिलाग्री थंयसरूय जातात. तर आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पोदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सदांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाकाणटा. आमेन. गीत घेवया पेज 245 U31. San Francisco Xaviera, tuzo Gibran Salo Jesus, Jivitan Mona Obran, Sansara Koditai Jesus, San Francisco Xaviera, Jesus Diungo Ailoyanga, Sansara Jesus.